महाराष्ट्र सरकारान जारी केल्ल्या एसओपीची कांय प्रमाणात गोंयकारांकूय फटको बसपाची शक्यताय आसा, कारण गोंयांत पर्यटन वेवसाय हो म्हत्वाचो वेवसाय आसा। मात अशा एसओपीक लागून कांय प्रमाण पर्यटक उणे जाल्यार इतलो तेंप दुश्काळान चलपी वेवसायाकूय फटको परत बसतलो। महाराष्ट्र सरकारान गोंयचे शिमेचेर थर्मल स्कॅनिंग सुरू करपाचें थारायलां। तशेंच गोंय, दिल्ली, राजस्थान आनी गुजरात राज्यांतल्यान महाराष्ट्रांत वचप्यांक कोरोना चांचणी सक्तीची केल्ली आसा। गोंय सरकारानूय बुधवारा मार्गदर्शक तत्वां जारी करून रेल्वे, विमानतळार थर्मल स्क्रीनिंग सक्तीचें केलां। गोंयांत येवपी प्रवाशांक चड ताप मेळत स्वता पयशे मोडून चांचणी करची पडटली म्हूण कळयलां। अशा मार्गदर्शक तत्वांक लागून बऱ्याचशा प्रवाशां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण जाला। हाचो फटको पर्यटनाचेरूय मोठ्या प्रमाणात पडटलो, कारण कोविडान पर्यटन वेवसाय खूब प्रमाणात बंद पडिल्लो तो हालींच चालीक लागिल्लो आसा। परत जारी जाल्ल्या ह्या मार्गदर्शक तत्वांक लागून पर्यटक घुस्पल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।